मुरगांव पालिका वाठारांत भिकाऱ्यांचो वावर वाडपाक लागिल्ल्यान मुरगांवांतले लोक खंत उक्तावपाक लागल्यात. मुरगांव पालिका वाठारांत आशिल्ल्या भिकाऱ्यांचेर कारवाय करून तांकां पालिका वाठारांतल्यान भायर धांवडावचे अशी मागणी करपी कागाळ मुरगांव पालिके कडेन लोकांनी केल्या. अशें देवळा कडेन बसता पळय न्ही त्या लोकांक इफेक्ट जातले. ते सारके अशें फुड्यान बसतात मातशें फाटल्यान गेल्या तांकां गव्हर्मेंटान कितें तरी शेल्टर होम करपाक जाय आनी तांकां ती दवरपाची तजवीज करपाक जाय. तशेंच त्या प्रमाणे मडगांव खूब केसीस जाल्या. हे भिकारी खंय दुकाना कडेन आनी खंय बसतात आनी ते मरण पासून पावल्या थंय आनी तांकां उबारून दिवन पुलिसेन काल फोटो बी हाडलो. तांकां पी तेणी घालना कांय घालना तशें हितून ते तेणी उबारून व्हरता आनी तांकां ते इफेक्ट जावपाक ना. त्या खातीर ह्या सगळ्या भिकाऱ्यांक गव्हर्मेंट कितें तरी शेल्टर होम करपाक जाय. थंय तांकां हें करपाचें तजवीज करपाक जाय. तशेंच फार्मासी कडेन स्टेशना कडेन जे लोक पळय जे वयता पळय सारके वखदां घेवपाक थंय सामके जमा जाता आनी ते लोकां कडेन अशें हें करतात. ते इफेक्ट जावपाक ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी तजवीज करपाक जाय अशें भिकाऱ्यांक हें करपाचें. आनी कोरोनाच्या वेळार हे भिकारी अशे वाडल्या की खंयच्यान जाल्यार कांय कळना. खंयच्यान कारवारच्या लोकांक येवपाक मेळना. पूण हे भिकारी लोक अशे अशे गोंयांत कशे येयले इतके प्रमाणान तेच हें चवकशी करपाक जाय. अजून पासून कारवारची आज बंद करतले. पालिका वाठारांत आशिल्ल्या भिकाऱ्यांचेर कारवाय करपा खातीर मुख्याधिकारी आनी उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाक कळयलां. तांणी कारवाय करची अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगलें. आनी इवन डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केल्लें आसा की हांगासर आमचे हांगा लेनीन भिकारी खूब आसता. पूण हांवें ऑलरेडी काल इन्स्ट्रक्शन दिलें. म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें काल इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. पूण आतां एक कोण तरी भिकारी एक बसला. हांवें ऑलरेडी चीफ ऑफिसराक सांगलां आनी ताका काडपाक लायतले. इवन हांवें वॉचमॅनाक इन्स्ट्रक्शन दिवन ठेवलां की हांगा भिकारी बसपाक जायना आनी सपोज तेजेर डेप्युटी कलेक्टरान चीफ ऑफिसरान एक्शन घेवपाची गरज आसा.